Number 13, 826. Sopliami ekaisaya, sopliami lagi soria, dunia lewat makayunya, anunan sokarga soya, arunatu korok dunia. Ceritaku seluruh dunia, angka muliaku banggaku, puja raja korun pawai, karunaku kolok dunia, ceritaku seluruh dunia, angka mulia. बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. काल आमी जेच्या काळजाची परब केल्ली, आयज मारेच्या काळजाची परब करता. आमी आमच्या घरांत पयलो घराचो बेजमेंट करता आसतना, घरांत भितर सरता आसतना ही 2 पानेलां आमी दवरता आमच्या घरांत, जेचें काडीस आनी मारेचें काडीस. हो तो आल्तार जेच्या काळजाक आनी मारेच्या काळजाक भेटयला. हो आल्तार हे आल्तारा बराबर वचना. हो शेकडो 19वो शेकडो काबार जाता आसता हें देवस्थान सुरू जालें. मारियाला कोक ताका जेजू दिश्टी पडलो आनी काळजाचें देवस्थान, जेच्या काळजाचें आनी मारेच्या काळजाचें देवस्थान आमी करचें म्हूण सांगलें. उपरांत ते आल्तार आयले. खंयच्याय इगोर्जेंत वच, म्हणजे नावेली इगोर्ज पासून तुका दिश्टी पडटा सायडीन हो आल्तार जेच्या काळजाचो आनी मारेच्या काळजाचो. आनी आयज आमी मारेची काळजाची परब करता. ते भाशेन सांतातणीचो दीस आयज, ताचो परबेचो दीस, ताकाय आमी मान दिवया. आनी जेजून सैमायन सांतातणीन आमकां सांगलां देवाच्या उतराचो मोग आमी करपाक आनी देणें आमी मागुया. आयचें मीस सांबिळयता. सांतातणीच्या मानाक ताचे बराबर माला फेर्नांदीसाचो वाडदीस, जेडन अराऊज हाचोय वाडदीस मागुया तांचे पासो. आनी मिसान आमकां फोव तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाच्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें करून जायती बातम्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत म्हाज्यो सदांच वाळ मरी सगळ्या देवता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या देवा लागीं सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, तुजे सेवकांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दिवन संतोश बरीत कर. अशें बागेवन सदांच आमकां मरेचे महिमेमोत विनवणेन हे जिणेचे दुखांतले आमकां सोडय
आनी सासणां संतोश भोगूंक पावय म्हूण मागता. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. इजायस प्रभाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांचें कुल नांव व्हडलें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची संसद. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पोलेता तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सवें कुशलकायेन मुरगडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान निटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिनगायलोले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारणाच्या आंगोश्टांनी आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरता तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नदरे मुखार किल्लून वयर सरोशी करतलो. प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें पूण अशोक्ताचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दीस वडो जोडपाक वेता, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 60 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुरजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरनी भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो दुलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेतनांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. उद्गार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले. सर्वेस्पोर देव तुजे सवें. सोदव घे तूं अस्तुऱ्यां मदें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुजाल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली. आनी पोरबेचे दीस सरले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापाय कळनासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेचे सांगात्या बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो.
तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकोताले ताका समेस्तांक ताचे गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळे कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तो म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें ताका समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो, ताका कालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपणे काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. काल आमी जेच्या काळजाची परब केली, आयज मारीच्या काळजाची परब करता. सातांतोनीचो दीस आयज, पूण आमच्या कालिंदराचेर सायबीणीचें मीस घातलां. खंयचेय परबेक उगडास मासता, परब मासता आनी दोबाजो मासता. वस्तू हांव तुमकां कळयता हें मनांत उरपा. जेन्ना परब मासता आनी दोबाजो मासता ताका फर्स्ट वेस्पर्स आनी सेकंड वेस्पर मासता. कालच्या दिसाक हो दोबाजो जेच्या काळजाचो सोलेमनिटी, ताका फर्स्ट वेस्पर आहा आनी सेकंड वेस्पर आहा. दुसऱ्यांनी कसलेंच तुज्यान मीस करूंक जायना, तेंच मीस करूंक जाय. आयज सायबीणीचें मेमोरियल उगडास, फेस्तूय न्हू, दोबाजोय न्हू, पूण सांजे सेकंड वेस्पर ना. म्हणटो सातांतोनीचें मीस करूंक जाता सांजे मिळनपाक. आयज आमी जेच्या काळजाची आनी मारयेच्या काळजाची कालच्या दिसाक केल्या, आयज मारयेच्या काळजाची. जेन्ना आमचें घराचें उक्तावणी जाता, घरांत नवें घरां भितर सोदता तेन्ना आमी 2 पानेलां लायता. आनी आमचो घोराबो जेजूच्या काळजाक आनी सायबीणीच्या काळजाक आमी भेटयता. आनी परंपरी, ट्रेडिशन, वर्सांचे वर्सा हो दीस आमी उगडास करता. आमी घरांत भितर सोदलेलीं तें आमी लादायन करताले. आमच्या घरांत आमी ह्या घरांत भितर सोदलीं. परतून आमचो घोराबो जेजूच्या काळजाक आनी सायबीणीच्या काळजाक आमी भेटयता. तर हें कोणें केलें? भयणांत बांदो, जेजू मारिया आलाकोक्याक दिश्टी पडलो आनी कितें करूंक जाय तें सांगलें. कितें करूंक जाय तें सांगलें भयणांत बांदो. जशें जेजू दिश्टी पडलो, डिवायन मर्सी, मारिया आलाकोक्याक फावस्तिना, सिस्टर फावस्तिना, तेच भाशेन ताका कितें करूंक जाय तें सांगलें. आनी आयज जेजूचें काळीज आनी सायबीणीचें काळीज भयणांत बांदो. आमी जाणाव सायबीणीचें काळीज आमचीं काळजां जावन आसात मोगाचो सागोर जावंक जाय. कालच्या दिसाक इल्लो नियाळ केलो आमी. दारोवन मनीस, पूण जेचें काळीज कितलें मोवाळ आहलें, पातक्यां सगळें, ल्हानां सगळें, कितलें काळीज मोवाळ आहलें. मनीस मनशांक कोंदेनार कोत्तात, पूण जेजू कोंदेनार करिना. कालच्या दिसाक आमी नियाळ्ळें. आयज मारेचें काळीज भयणांत बांदो, मारेचें काळीज. आनी मारेच्या काळजांत आमी जाणाव देवाचें उतर, देवाच्या उतराचो तिणें मोग केलो आनी मागण्याचो मोग केलो. देवाचें उतर ती नियाळटाली, वाचताली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपणें जिवीत मांडटाली भयणांत बांदो. आनी म्हणटाली
आनी हे भाशेन देवाक तिची अपुरबाय दिसली. केन्ना विचून काडली तिका मनांत देवाचें केन्ना मनांत आयली सैमाक विचून काडपाक खंयचे कुडीक मनांत आयलें ही देवाची आवय जावपाक. केन्ना जेजून रक्त चिंतलें हे वस्तुरेचें ना. सायमाय देवाची आवय जातली म्हूण केन्ना चिंतलें देवान. डिसिजन केन्ना जालें देवाचें. आदायेन पातक केलें. आदायेन पातक कोत्तूच पिराचीत मनशाक दिता भयणांत बांदो. तूं गांव वारोवन काम कोत्तलोय पिराचीत. बायलेक दिता तूं 9 म्हयने तुज्या कुचव्यांत बाळकाक सांबाळटली. आनी सोरपाक सांगता एक वस्तोरी तुजें मस्तक माडयतली. रोखडेंच चिंतलें सायमाचें. जे आदायेन पातक कोत्ताच दुसरे वस्तोरेची लेवट हे वस्तोरेन म्हाका फटयली एवेन म्हाका फटयली. दुसरी वस्तोरी हांव धाडटलो तुजे उद्देशीं सरवंडार येतलो. पूण ही वस्तोरी मस्तक माडयतली. देवचाराचें मस्तक माडयतली. आनी आमी ताची मुर्ती पळयत जाल्यार पांयां पोंदा सरोप दिसती पडटा. पांयां पोंदा सरोप दिसता. मस्तक मोडयलें ताणें देवचाराचें भयणांत बांदून. आनीक हे भाशेन देवान तिका विचून काडली. रोखडीच जावंक ना ती. कितल्या वर्सांनी जाली सायबीण आना. कितल्या वर्सांनी जाली. भुरगें कितल्या वर्सांनी जालें जोकी आना. 20 वर्सांनी जालें. 20 वर्सांनी सायबमाय जल्मली जोकी आना. कित्याक देवाच्या मनांत आसलें. म्हाज्या मनांत आसलें तिका देवाची आपल्या पुताची आवय करपाक. आनी 20 वर्सांनी जोकी आनाक सायबमाय जल्मली. आनी जल्मतूच तिणें एक आंगवण केली. आमचे चेवडाक तेंपलांत भेटयतली. 3 वर्सांचें आसतना हांव तेंपलांत दवरली तिका. आनी थंय आसतना भाग्योन जुजेक लग्नाचें उतर जालें. पूण एकठांय येवच्या आदीं ती गोरबे सारली सांपडली भाग्योन जुजे. आनी गाबोल्लो हें कशें जालें. फातरावंक जाय वस्तोऱ्यांक मोइजेस म्हणटा गुप्ती सोडून दिवंक सोदतालो. आनी गोडवो जुजेक दिसती पडटा सोडिनाका तिका. कितें सगळें जालां पवित्र आत्म्याच्या आदारान जालां. आनी भयणांत बांदो सायबमाय भाग्योन जुजे बराबर जेजू घेवन आज पोरबेक वेता. पोरबेक गेल्ले कडेन जेजू सांडटा. सांडटो सोदताच ताका. आनी समजून की सोयऱ्यां बराबर शेजाऱ्यां बरो आसतलो म्हूण एक वाट चलतात. एक दिसाची वाट चलतात. पूण ना पोतून येतात. आनी शास्त्रां मदें जाणारां मदें बसलोलो ताका सांपडटा. आनी सांपडटूच सायबमाय विचारता तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालें. हांव कित्याक म्हूण केलें बाबा हे भाशेन आमकां कित्याक म्हूण केलें. बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर ना अशें जबाब दिता. तिका समजूंक ना तें. पूण ती आपणाच्या काळजांत सांबाळटाली. अशें म्हणटा पळय ते आपणाच्या काळजांत सांबाळटाली. आनी घरा आयलीं. आनी घरा येतूच भयणांत बांदो जेजू ताका खालती रावलो. तुमी म्हाका कित्याक म्हूण सोदताल्या तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळत आसल्यात. पूण तो उलयलो तें ताका समजलें ना. आनी तांच्या बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी ताका खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो भयणांत बांद.
तो साहेब मायन त्या चुत्राचो मोग केलो, त्या कापूरबाय जाली तिजी, आनी तितलेंच न्हय शेवा चाकरी. दुसऱ्या सोरो ना थंयसर ही फामी लॉजीक सांपडटा. सोरो ना म्हणप लॉजीक सांपडटा. ही लॉज हांव धांकतली, म्हज्या पुताक सांगतली, तांकां सोरो ना, तांकां सोरो ना, सोरो कर. उपरांत आपणा मावशी भयणीशी आतां तिजी चाकरी करता. जेन्ना बडवो सांगता देवाच्यान जायना म्हणत तें कांय ना. तुजी मावशी भयण जी वांस ती म्हणटाली ती 6 म्हयन्याची आहा, रावना. हांव ती जाणटी हांव भुरगें धांवता तिका आदार दिवपाक. चाकरी, शेवा चाकरी भयणान बांदून मारेचें काळीज शेवा चाकरीन भरलेलें. आनी आज मारेच्या काळजाक आमी हो दीस भेटयता तेन्ना मारेचे भाशेन जावपाक हें तेणें आमकां हे मिसांत मागुया. गाणं गायच्या वेळार आमी गायन घेवया. C4, पेज नंबर 29. C4. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता आसतना जा म्हण मागुया. हे तुमच्या आपल्या मनाखाली वळवी आमच्या राखेर उभी सुरेच्या गावात सर्वेस्पराक मानून घे. सर्वेस्परा परजेची प्रार्थना आनी बलिदानां मानून घे म्हण मागता. अशें भाग्योत मारियाच्या पुताच्या वयचे विनवणेन कसलोच आमचो उलो जापी विरेत उरोना, कसलेंच आमचें मागणी निर्फळ जायना जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सर काडे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाचे मायन जाल्ले परबे सुम्यार भाग्योत नित्या कामारी नमान कोत्ताना एका ताळे आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेन सावडेन तेकलेच जणीत पुताची आवय जाली आनी सासी प्रकाश संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशीन देदू तुजी महिमा वाकाणटात, बोलवून तुका नमस्कार करतात, शक्त कडकडटात. सर्ग आनी संसर्गीच्यो पदव्यो भक्तिवंत सेराफी संतोशांत सांगाती आनंदान करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून कालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड देखून दोआ पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रोगड. खोश मोरांक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. पेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हजें उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट संवसाराच्या सर्वतरा तुज्या कोर्सा आनी प्रवचनपणा परबीं हेर आमची सोडून केली आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्परास मेच्या मरणाच्या पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीना रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा, ते सिमियाव आदारी गोडी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. हाचे काकुदीन अंतोल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दुरेगा गोरेब्याची समुदायाची ह्या गांवची दया करून मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार देवाची माई सांगाती भाग्यवंत सेत सपोती भाग्यवंत धर्मता आनी सोड करण तुका मानवल्यान त्या सगल्या सादां भक्तां बरोबर भाग्यवंत सेवास पाद्र पियो महादेव भाग्यवंत मिगेल काब्रियल राफायल बाळकाजी तेरेस मा तेरेसा भाग्यवंत आंतोनी भाग्यवंत आल्फोन्सा आनी फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी, म्हजो इस्त्यो भाग्यवंत इस्त्यो म्हजो आस्कारी, जॉन मारिबियानी बरोबर भाग्यवंत जॉन मारिबियानी बरोबर सगळ्या सादां भक्तां बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दी. आतां हे सांगाता तुका वाकाणू आनी मोही म्हाका आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवडान देवा सुदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. तुजे मोदें आनी अस्तोरी मोदें दुस्मानकाय घालतलो. अस्तोरी उतर फकत जिवां वापुडटा. माथ्योस मार्कुस लुकास वापुडना, अस्तोरी जिवां वापुडटा. आनी उतर हांगासरलें काडलें. तुजें मोदें आनी अस्तोरी मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. जेन्ना सोरोवणें जालो सायमान जेजू लागीं म्हणलें तांकां सोरोना, अस्तोरे म्हजो वेळ आजून पावंक ना. जेन्ना जेजू कुर्सार मोत्तालो तेन्ना जेजून म्हणलें अस्तोरे हो तुजो पूत. हें अस्तोरे उतर तुजें मोदें आनी सोरपा मोदें म्हणजे देवचारा मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी मस्तक माडयलें तें. आनी आयज आमची सायमाय जावंक पावली. त्या कारगां दिवन सगळीं आमच्या आपा म्हणा. आमच्या आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी आमचो दिसपतो रायसान सरकारी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षिकां तशी आमची पातकां कर आनी आमकां धर्मेक पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडेन जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सरोनराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. स्मेज क्रिस्ता दोता म्हणले तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेता राजभूत चलयताय सासनांच्या सासनाक. शिम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया तिद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोन्या तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फळला. हें उतर वातुलय आनी म्हज्या आपल्याक बाटली दिली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. बापा कोसून बेहून आयलोय आमचे सारको सासनां तुझे येवजण जाले. आमचे मोने पिराय करचे. बापा कोसून बेगून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनां तुझे येवजण जाले. आमचे मोने पिराय सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादोस नाणूय म्हाका उदकान करून पवित्र कश्टान म्हाका गोड कर. तूं बऱ्या चिदान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फळ. भक्ता संगती तुका पकांची. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गींचे संस्कार घेतलेले आमी ती काकुतीन लो मारता
अशें भाग्यवंतां कांबळेचे संतोशान उगडास करतली तेच कांबळेचे देख घेवन सळवणीच्या गुटांची पुर्ती सेवकां जावंक आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आयजूय पाद्रीगाराचें नान म्हजें नान सगळ्यांक तुमकां परब आवडटा सायबणीच्या काळजाची आनी तेजे बरें भाग्यवंत आंतोनीची आनी म्हणटा हॅपी फिस्ट सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचात मी सोंपलें शेवटाक आमी गायन घेवया T12 पेज नंबर 207 T12. So